दीस ब्रेस्तार ऑगस्टाची 20 तारीख 2026. पहिले वाचप एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 36 वोळ ते 20 तावन 28 पर्यंत. सर्वस्वर देव अशें म्हणटा, राष्ट्रा मदें भ्रश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें भ्रश्ट आयिल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलों आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलों. तेन्ना हांव सर्वस्वर देव म्हणून तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वस्वर, हांव तुमकां राष्ट्रां मदीं काडटलों आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलों आनी तुमच्या काळशा देशांत हाडटलों. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलों आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलों. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलों आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमचे कुडींतलें फातरांचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलों. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवपकार. कीर्तन 51 12 तावन 13, 14 तावन 15, 18 तावन 19. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलों. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलों. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तेदवा पापयांक तुज्यो वाटो हांव दाखयतलों देवा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलों. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव ती भेटयतों. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक खालतें काळीज, दुखेस्त आनी खालतें काळीज. सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलों. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. आज तुमची काळजां धरून करिनाकात, बगार सर्वस्पराचो ताळो आयकयात. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 22 वोळ 1 तावन 14 पर्यंत. जेजू परत्यान लोकां लागीं वो परींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक रात जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगिल्ली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्यांक सरशीं परतून दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यान सक्कळी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपआपल्या कामाक सल्लस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडीक गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचें विकलाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्य धाडून त्या कुणीगराचो ताणें संहार केलो
आणि तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयिल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमो केलो आनी लग्नाच्या माटोव सयऱ्यांनी भरलो. सयऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसवणूक न्हेसान आतिल्ल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायन ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसवण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हातपाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोणी, कित्याक आपयिल्ले साबार आसात, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्गीचें राज सर्वांचें, पूण ताका जाय जाल्ली तयाराय करूंक आसा, ना तर भायर रावचें पडटलें. साबार फावटी आपोवणें मेळटा, पूण तें आपोवणें स्विकार करूंक लग्न माटवाक वचूंक आळसायेन रावतात. तसल्याक लग्नाचो संभ्रम फावो जायना. आज मनीस वेगवेगळ्या राटावळींनी भरोन गेला आनी लग्न उत्सवांत चुकारी मारूंक कारण दिता. जेजूचीं उतरां. साबारांक आपयलां, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. आपयलां म्हणून खरी आनी बरी तयाराय नासतना आमी आपोवण्याक पाळो दिवंक ना. बरी तयाराय करिनासतना आज साबार समस्या येवतेल्यात आनी घुस्पोट गंदळ उदळ्ळा. लग्न अभ्यासाक मेळ काडटना तयार करिनासतना आलतारीची मेळ सोडूंक जायना. मनांत एक चिंतून जिबेर आनी एक उतर दिवंक साध्य ना. दिल्यारी तसलें जिवीत पोंताक पावना. लग्न एक संस्कार आनी जिणीभर एकामेका विश्वासी रावंक आपोवणें दिता. विश्वासी मोग ना तर बेस अविश्वासी जाता आनी बेसांत रडणें आनी पडणें आसता. लग्न उत्सवाक वतना बरी मुस्तायकी नेसया आनी आमी बरी तयाराय करया.